नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। दिल्ली वेंचणुकेत आपान केलो धुवर 70तले 60 वयर सीट बीजेपी एकोड्या आंकड्यार किरण बेदी पडली। काँग्रेस नाच 9 महिन्याचे केंद्रीय राजवटीत बीजेपीक पयलो धपको। मायनिंग ट्रकवाल्यांचे रीण माफी येवजणेची जबाबदारी सहकार निबंधकाचेर बोर्डांनी येवजण थाराव निबंधकाची घेवची मान्यताय रिझर्व्ह बँकेन सांगले राज्य सहकारी बँकेक। IITक धारगळची जमीन पावना HRD मंत्रालयान कळयले गोंयाक। पेडणेची IIT तात्पुरती फर्मागुडयेर मोपात चलतली शेड्टील पद्धतीन मुख्यमंत्र्यांच्यो दिल्ली बसका। आरोंदा जेटीवेल्या कोळशा प्रदूषणाचे संकट किरण पाणीच्या शाळेचेर बारजी वतयतात उक्त्यार कोळसो शाळेचो वाठार कोळशान माखपाचो भंय। आणि खेळा मळार कुडचड्यावेल्या खेळा संकुलाचे कामाचे टेंडर काढले। कॉन्ट्रॅक्टरांचो प्रतिसाद ना। कॉन्ट्रॅक्टराक पैशांचो हुस्को आमदार काब्राल बेजारलो। GCAच्या GPLाक क्रिकेटरांची पावणी सगुण कामत धेंपोक 4 लाखांक बाकीचे चडशे क्रिकेटर 1.25 लाख ते 1,90,000 मेरेन GPL 21 फेब्रुवारी सावन सुरू। खबर विस्तारान आपाच्या सान्नीच्या वाऱ्यान दिल्ली काँग्रेस बीजेपीचो कोयर केलो। 70 सीटांच्या विधानसभेत दनपार मेरेन निकाला प्रमाण आप 60 वयर सीट काडटा। फाटल्या फावटीचे 28 काडिल्ले। बीजेपी 32 वेल्यान 5 म्हऱ्यान पावता। विरोधी पक्षपद सुद्धा मेळत ना मेळत। बीजेपीची किरण बेदी आनी काँग्रेसीचो अजय माकन पडली। काँग्रेस नाशिल्ल्यात जमा। 9 महिन्यांच्या मोदी राजवटीत बीजेपीक पयलो जबरदस्त धपको। गोयच्या राजकीय मळावेल्यानय दिल्लीचेर प्रतिक्रिया येवंक लागल्यात। लेकिन अंदर एक डर भी लग रहा है। इट्स वेरी स्कैरी जितना बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने हमें दिया है। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे MLA से, पूरी पार्टी से जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। सब लोगों की सेवा करनी है, दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मुझे जनता पे यकीन है कि दिल्ली की जनता के साथ मिलकर हम दिल्ली को ऐसा शहर बना सकते हैं जिसके ऊपर गरीब और अमीर दोनों कर्म करेंगे। मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने एक्सेप्ट किया, जबकि मैं एक ओपन बुक हूँ। मैं ओपन बुक हूँ, जो भी मैं हूँ ओपन बुक। लेकिन किस प्रकार उन्होंने, और लेकिन खुशी की बात यह है कि उनके मूल्य और मेरे मूल्यों में एक तालमेल था। वी वर इन अलाइनमेंट ऑन द वैल्यू सिस्टम। सो मैं पहले उनके धन्यवाद, लेकिन उनसे मैं माफी भी मांगती हूँ कि मैं उनके विश्वास के काबिल नहीं उतर सकी। जो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी मैं पूरी जिम्मेवारी नहीं निभा सकी। धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे दिया, और माफी मांगती हूँ कार्यकर्ता तक कि मैं उस विश्वास के काबिल नहीं उतर सकी। जो जीते हैं उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चलाना। मैं दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अब मैं अरविंद का धन्यवाद, अरविंद को मुबारक देती हूँ। Congratulations to Arvind Kejriwal and the entire AAP party.
मायनिंग ट्रकवाल्यांक एकर कमी रीण माफी येवजण थारावपाचो निर्णय बँकांच्या संचालक मंडळान घेवन केंद्रीय सहकार निबंधकाची मान्यताय घेवची म्हण रिझर्व्ह बँकेन गोवा राज्य सहकारी बँकेक सांगला। ताका लागून आता ट्रक, मशीन आनी बार्जवाल्यांच्या रीण माफीचो निर्णय राज्य सहकारी बँकेकूच घेवचो पडटलो। रीण माफी येवजणेची आपली जबाबदारी काडून रिझर्व्ह बँकेन सहकार निबंधकाचेर घाल्या। गोंयांतल्या मायनिंग ट्रक धन्या खातीर गोंय सरकारान एक खासा येवजण तयार केल्ली। गोंयांतल्या राष्ट्रीयकृत बँकांनी ही येवजण मानून घेतल्या। ही येवजण लागू करपा खातीर गोंय राज्य सहकारी बँकेक रिझर्व्ह बँकेन मान्यताय दिवची अशी विनवणी 30 डिसेंबराक एक चीट धाडून केल्ली। ह्या येवजणेक रिझर्व्ह बँकेची मान्यताय घेवप गरजेचें आसा अशें गोवा राज्य सहकारी बँकेचें म्हणणें आशिल्लें। रिझर्व्ह बँकेन गोवा राज्य सहकारी बँकेक धाडिल्ल्या पत्रांत रीण माफ करपाचो निर्णय संचालक मंडळान घेवंक जाय अशें म्हळां। संचालक मंडळान निर्णय घेवन सहकार निबंधकाची मान्यताय घेवचें अशेंय रिझर्व्ह बँकेन गोवा राज्य सहकारी बँकेक सांगलां। गोवा राज्य सहकारी बँक मल्टीस्टेट बँक आशिल्ल्यान तांणी केंद्रीय सहकार निबंधकाची मान्यताय घेवची पडटली। रिझर्व्ह बँकेन मान्यताय दिल्यार आमी ट्रक धन्यांक रीण माफ करतले अशें गोवा राज्य सहकारी बँक म्हणटाली। रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतायेची गरज ना अशें रिझर्व्ह बँकेन सांगिल्ल्यान आतां गोवा राज्य सहकारी बँकेकूच निर्णय घेवचो पडटलो। गोवा राज्य सहकारी बँकेन रीण माफ केल्यार बँकेच्या अर्थीक परिस्थितीचेर वायट परिणाम जावं येता। बँक आतां कितें निर्णय घेता हें पळोवचें पडटलें। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। IITक दिल्ली धारगळची 250 एकर जमीन पावना म्हण HRD मंत्री स्मृती इराणीन मुख्यमंत्री पार्सेकाराक सांगला। IITक आतां दुसरे कडेन व्हड जागा सोदची पडटली। फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन पेडणे महाविद्यालयांत सुरू जावपा आशिल्ली IIT फर्मागुडयेर इंजिनियरिंग कॉलेजीत सुरू जातली। मुख्यमंत्री दिल्ली स्मृती इराणी आनी विमान येरादारी मंत्री अशोक गजपती राजूक मेळ्ळो। मोपा विमानतळ शेट्टील पद्दतीन चलोवपाचें थारलां। आयतारा जाल्ल्या नीती आयोगाच्या बसके उपरांत सोमारा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार दिल्ली HRD मंत्री स्मृती इराणीक मेळ्ळो। धारगळे IITक दिल्ली जमीन खंय पावना। इंस्पेक्शन पॅनल आयिल्ले आमी तांकां 250 एकर दिल्या धारगळची 400 एकर पर्यंत जाय। एकेडमीक इयर 15-16 आसून ते स्टार्ट करता म्हणून ते आतां खंय स्टार्ट करतले तर आमी जे हांगा म्हणटले पेडणे गव्हर्नमेंट कॉलेजीत त्या ऐवजी इंजिनियरिंग कॉलेज फार्मागुडी पेडणे कॉलेजीची जागा म्हटली थंय बिल्डींग बांदता आमी। ओके त्यामुळे तिका स्पीड अप करून ती जागा दिवया अशी म्हटली तरी तिचे रुम्साचे डायमेन्शन्स डू नॉट फुलफिल देअर रिक्वायरमेंट। ओके त्यामुळे इंजिनियरिंग कॉलेज जे फार्मागुडी आसा। त्या उपरांत मुख्यमंत्री पार्सेकार नागरी विमान येरादारी मंत्री अशोक गजपती राजूक मेळ्ळे। मोपा विमानतळाक लागपी सगळ्या संबंधीत अधिकाऱ्यांक घेवन इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क कशें आसपाक जाय हाचेर ही बसका जाली। मोपा विमानतळावयले बाकीचे उद्देग वेवसाय शेअरटील पद्दतीन करपाचें थारलें। गोईंग फॉर RFP इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क हे फायनलायज जावंक जाय आनी ताच्या खातीर सगळ्या संबंधितांकडे ते प्रेझेंटेशन असले। सगळे संबंधित म्हणजे कोण मिनिस्टर सिव्हिल एव्हिएशन ताचे ऑफिसर्स कमिशनर ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी मागीर सेक्रेटरी एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी चेअरमन एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया बीड दिवपा खातीर जी माहिती जाय प्रस्पेक्टिव्ह बिडराक ती माहिती फायनलायज करपाची आसली। ऑन गेटिंग देअर अप्रुवल वी विल गो फॉर RFP। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। घेवया एक विराम।